aceptarlo. विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये कमलानाथ दारि तोर द्वारकानाथ विद्येय विद्याधिराज बुद्धिय विद्याधीशा नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीश पाद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಸಾವಿರ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಮಂಗಲಂ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಮಂಗಲಂ ರಾಮ ವಿಠಲ ಮಂಗಲಂ ರಾಮ ವಿಠಲ ಮಂಗಲಂ श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राकर गोकर्ण मठाचे उपास्य देहांक नारायण व्यास व्यंकटेशाकर मंगल वासुदेव हयति वाक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल श्री हरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्य मुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारती गरुड शेष रुद्राधिकांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल सौपर्णी वारुणी गौरींक मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मनु दक्ष बृहस्पतींक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम नारद भृगुवग्नीक मंगल सप्तर्षि गणपतिक मंगल राहु केतु कुजादिकांक मंगल गंगेक बुध शनीक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम
वायुरूपी पूर्णप्रज्ञाङ्क माध्व वैष्णवयति वर्याङ्क गोकर्णमठाचे सर्व गुरुवर्याङ्क मङ्गलद्वारकानाथ तीर्थाङ्क मङ्गलं मङ्गलं राम विठ्ठला मङ्गलं राम विठ्ठला मङ्गलम् विद्याधिराज स्वाम्यांक मंगल विद्याधीश गुरूंक गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदांक सर्वांतर्यामी श्री रामचंद्राक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम निर्दोषु देवालय सेवकताची जो नित्य हरि गुरु भजन संताती ते सर्व सुखान मुक्ती पावताती मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम 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 राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम 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 राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधिराज तीर्थानां करकंज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव
प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा पति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो
सद्विद्येयो सद्विद्येयो योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभ प्रिय भक्त पोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಯುಕ್ತಿಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವಾ ಮುನೀಂದ್ರ ಸದಾ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆವಾ ಮುನೀಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಾದ ವೇದರತ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ನಾದ ವೇದರತ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ಮೋದ ವಿಠಲನ ದಯತಿ ಗಣಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೋ ಯೋಗಿವರ್ಯ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೋ 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 ಯೋಗಿವರ್ಯ 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 ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ
विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वन्दकळेयो इंदिराकान्त कामितपदकमलानाथ वन्दकळेयो इंदिराकान्त कामितपदकमलानाथ दारितोर परकानाथ विद्येय विद्याधिराज बुद्धिय विद्याधीशा नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीशपाद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ वन्दकळेयो इंदिराकान्त कामितपदकमलानाथ दारितोर परकानाथ विद्येय विद्याधिराज बुद्धिय विद्याधीशा ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ वन्दकळेयो इंदिराकान्त कामितपदकमलानाथ दारितोर परकानाथ विद्येय विद्याधिराज बुद्धिय विद्याधीशा ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ वन्दकळेयो इंदिराकान्त कामितपदकमलानाथ दारितोर परकानाथ विद्येय विद्याधिराज बुद्धिय विद्याधीशा ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಮಂಗಲಂ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಮಂಗಲಂ ರಾಮ ವಿಠಲ ಮಂಗಲಂ ರಾಮ ವಿಠಲ ಮಂಗಲಂ श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राकर गोकर्ण मठाचे उपास्य देवांक नारायण व्यास व्यंकटेशाकर मंगल वासुदेव हयति वाक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम श्री हरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्य मुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारती गरुड शेष रुद्राधिकांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम सौपर्णी वारुणी गौरींक मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मनु दक्ष बृहस्पतींक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल सप्तर्षि गणपतिक मंगल राहु केतु पूजादिकांक मंगल गंगेक बुध शनीक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम
प्रज्ञाङ्क माध्व वैष्णवयतिवर्याङ्क गोकर्णमठाचे सर्व गुरुवर्याङ्क मङ्गलद्वारकानाथ तीर्थाङ्क मङ्गलं मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलम् विद्याधिराज स्वाम्यांक मंगल विद्याधीश गुरूंक गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदांक सर्वांतर्यामी श्री रामचंद्राक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगलमंताची निर्दोष देवाले सेवकताची जो नित्य हरि गुरु भजन संताती ते सर्व सुखान मुक्ती पावताती मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल
ಹೌದು ಮುಂದೋಗ್ಲಿ ಮುಂದೋಗ್ಲಿ ಹಂಗಾರಪ್ಪ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಹಂಗಾರಪ್ಪ ಮುಂದೋಗ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ ನಾವು Pardon, पूरा दर्जन दो
ठंडा
ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती आपुले मांस त्याने जो किले कापुनी आपुल्या हाती ओम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरिश्चंद्र राजाचे कीर्ती झाले त्रिभुवनी नवकंडाचे राज्य अर्पिले विश्वामित्र मुनी ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕಾಲಲಿ ಪಾದುಕೆ ಕೈಯಲಿ ದಂಡ ಕಾಲಲಿ ಪಾದುಕೆ ಕೈಯಲಿ ದಂಡ ಬಾಲರವಿಯ ಕಳೆಯ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜಡೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಲಿ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜಡೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಚಂದನ ಹಣೆಯಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಚಂದನ ಹಣೆಯಲಿ ವಿಸ್ತರ ನಗುಮುಖದ ವಿಸ್ತರ ನಗು ಮುಖದ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ
ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಜೋಲುತ್ತಿರಲು ಕೊರಳೊಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಜೋಳಿಗೆ ಬಗಲಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಿ. ಜೋಲುತ್ತಿರಲು ಕೊರಳೊಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಜೋಳಿಗೆ ಬಗಲಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಿ. ಕಾಷಾಯಾಂಬರದ ಕಾಷಾಯ ಬರದ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಕುರುದ್ವೀಪದಿ ಕೃಷ್ಣೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ, ಕುರುದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಸರಸದಿ ವಾಸಿಪ ಶ್ರೀಪಾದಯೋಗಿ. ಸರಸದಿ ವಾಸಿಪ ಶ್ರೀಪಾದಯೋಗಿ. ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿ, ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿ. ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಸತ್ಯಕಾಮ ಕಲ್ಪ ದ್ರಮನೀತ, ನಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮದತ್ತ. ಸತ್ಯಕಾಮ ಕಲ್ಪ ದ್ರಮನೀತ, ನಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮದತ್ತ. ಶಂಕರ ಗುರು ರೂಪ, ಶಂಕರ ಗುರು ರೂಪ. ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಕಾಲಲಿ ಪಾದುಕೆ ಕೈಯಲಿ ದಂಡ, ಕಾಲಲಿ ಪಾದುಕೆ ಕೈಯಲಿ ದಂಡ. ಬಾಲರವಿಯ ಕಳೆಯ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಹರಿಸುಂದರ ನಂದ ಮುಕುಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿವೋ. ಹರಿಸುಂದರ ನಂದ ಮುಕುಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಕೇಶವ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿವೋ. ಹರಿ ಕೇಶವ ಹರಿ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿವೋ. ಹರಿಸುಂದರ ನಂದ ಮುಕುಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿವೋ. ಹರಿಸುಂದರ ನಂದ ಮುಕುಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿವೋ. ವನಮಾಲಿ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿವರಧಾರಿ. ವನಮಾಲಿ ಮುರಳೀಧಾರಿ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ. नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी. नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी. हरि सुंदर नंद मुकुंद हरिनारायण हरिवो. हरि सुंदर नंद मुकुंद हरिनारायण हरिवो. हरि केशव हरि गोविंद हरिनारायण हरिवो. हरि केशव हरि गोविंद ओम. हरि सुंदर नंद मुकुंद हरिनारायण हरिवो.
हरि सुंदर नंद मुकुंद हरिना आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि राम 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 नाम तारकं राम कृष्ण वासुदेव भुक्ति मुक्तिदायकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राम 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 नाम तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं जानकी वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं जानकी मनोहरं सकल लोकनायकं जानकी मनोहरं सकल लोकनायकं मनोहरं सकल जानकी मनोहरं सकल लोकनायकं शंकरादिसेव्य नाम दिव्य नाम कीर्तनं शंकरादिसेव्य नाम दिव्य नाम कीर्तनं राम 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 नाम तारकं राम वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं
ಕೊಡ್ತೀನಿ. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजित्राः स्थिरैरङ्गैः सौष्ठुवांसस्तनोभिव्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्दो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ता पृथिवी शुभमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवा दिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः 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 ॐ ಓಂ ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪ್ರಥಮದವನು ಆಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೆಂಟೆ ದೇವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣನಿ ಸುತ್ತ ದೇವಾಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋರ್ನು ತಶಿಂಚಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ತಂಗನೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ರಾಮದೇವ ವಿಠ್ಠಲ ಆಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೆಂಟೆಗಾಯಿಲಸ ಹಾವ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮ ಕೋರ್ನು ತಶಿಂಚಿ ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಕ ಪಾಯ್ ಪೋಣು ಅದು ತಮಗೆ ಎದುರಾಕ ವಿರಾಜಮಾನದವನ ಶಿಲೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜನೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕದವನು ತುಮ್ಗೆ ಸಕ್ಕಡಾಲ್ ಪರದವನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತ. 22 तारीखु आम्ही देशाकाची राम जन्मभूमीचे रामलल्लाले प्रतिष्ठापन जावन सगळ्यांक सगळे देशाक प्रपंचाक एक भारी संतोष विषय. तशींची आजी आमगेले गोकर्ण मठाधीश प्रप्रथम बारी आमगेले शिवमोगा पेंटे आयले. आमगेले शिवमोगाक आनी सकड आमगेले जिल्हे सकड कुल बांधवांक GSB समाज बांधवांक अत्यंत संतोष जाला म्हणून हांव लेखून स्वामी लागी एक 2 उतर उलोवच्याक निमून घेता. आजी चेरडूवाले आनी आमगेले समाज बांधवाले उत्साहारी एक मेरवणीके म्हळ्यार उत्सव केले. तांतू स्वाम्याक कसले त्रास जाल्लो आसलो रे दयदोर माफ कर. आनी आमगेले समाज कशी चोल आयले तशे विशय पुरा स्वाम्याले आज्ञानुसार आमी सभा कार्यक्रम दिवस उलयताची अत्यंत विनयपूर्वक जावन सगळे समाज बांधव परजावन अनेक पटी स्वाम्याक शिरसाष्टांग नमस्कार करून स्वागत करताची हांगा आयले विंगड गांवचे म्हळ्यार आमकां फाटबल आरापिले सागर तीर्थहಳ್ಳಿ रिपनपेटे आनी भद्रावती आमगेला होळी नगर म्हणून थोडे सम केन्ना सांगताले सक्कड आयलींची सगळ्यांक अत्यंत विनयपूर्वक स्वागत आमगेले समाज परजावन करता. आनी हांगा आयले आमगेले समाज बांधव पोरा जनाक आमगेले कमिटी परजावन आनी GSB समाज परजावन स्वागत करताची आतां पातपूज दत्तरी स्वाम्याले प्रवचन दत्ता तें जाल्ले कुडले प्रसाद भोजन करून सगळ्यांनी वचका विलंब जाल्लो आसा ताका आमी स्वाम्याले तर्फेन एक माफी मागून म्हगे 2 उतर रबेता. जय जय गुरु महाराज की.
श्रीराश्रेषयमावेशयाम्यतो देवी विदर्शयामः दक्षिणं पादमवने चेतनाशेन्द्रियं ददामि सव्यं पादमवने चेतनाशेन्द्रियं वर्धयामि पूर्वमध्यमपादमध्यं पादापवने चिते देवाराक्षसुप्रियवैश्यावरुषे आपपादामनिर्जितं शरणं पवित्रमितरतुराणि नमस्तस्सरति दुष्कृतानि येन पवित्रेण शुद्धेन भूतानि पापानकरादितरेम सद्गुरु विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के गोकर्ण वर्तगाड़ शिवध्रम मठाधीश के गोकर्ण मठ संस्थान के रामदेव वीर विठ्ठल भगवान के जय जय गुरु महाराज के मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम. आयच्या दिवसाक स्वाम्याले सवारी ना स्वाम्याले ಆಗಮನ तीर्थहಳ್ಳಿ राम मंदिरातुल्यान शिमोगाचे वेंकटरमण देवस्थानांतू स्वाम्याला आगमन जाता आसा. आता एक 1.5-2 तास पर्यंत अत्यंत भव्य रितीरी
स्वाम्याक संतुष्टीत जाऊ तशी शिमोगाचे जनांनी अत्यंत व्हड रितीरी स्वाम्याक स्वागत केले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. तशी आईचे विशेष कसन आसा ते आईचे लौकिक तारीखेंतुची बरोवन दवरलें आसा. आईची तारीख कसन आसा 24/01/24 24/01/24 म्हणून बरयतात. 2/24 आसा आनी 1/01 आसा. केलो लोक 2024 बरयताची. सामान्य बरयताना 24/01/24 बरयताची. सो त्या प्रमाणे गेल्यार तंतूची स्वाम्याले बद्दल विशेषत सांगेल आसा. कसन विशेषत की म्हळ्यार 2/24 आसा आनी 1/01 आसा. विशेषत कसन की म्हळ्यार 24वे पीठाधिपती संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे 24वे पीठाधिपती प्रथम पंता 01 प्रथम पंता 24 तारीखिक हंग येता आसा म्हणून गे न्हू ते सो 24/01/24 24वे पीठाधिपती जाल स्वामी 24 तारीखाक प्रथम पंथा पीठाधिपती जाल नंतर स्वाम्याला आगमन जाता आसा म्हणून हे तारीख सांगत आसा. आनी पळयात सांगताचे आमी केन्नाही देव केन्नाही खर्चोटू बऱ्याक म्हणून घेवन आमी सांगताचे. ते परतून ताणें सत्य करून घेवन दाखयलें. आनी एक पंथ करून दाखयलें ताणें. प्रति एक पंथा कसन ना जाल्यार कसन एक विशेषता हाडूसून दिता. आतां आमी टॅब्लोचेर येता आशिल्ले कसन हें विशेषता आसा जी म्हणून घेवन पळयताना कडेर आमकां कळून आयलें 24/01/24 म्हणून घेवन. अशी आमगेले देव आमगेले कार्य आमकां कशी जावका तशी करून दिली तेन्ना आमकां मस्त संतोश जाता. आमी कसन लेखिल्ले त्या देवान सत्य करून घेवन दिले. किंतु केलो पंथा आमी लेखिल्ले जालें ना जाल्यार आमकां तितलें दुख्ख जाता. एक्चुली कशें की म्हळ्यार बर जाल्यार वैकेची बऱ्याकची वायट जाल्यार वैके ते बऱ्याकची. बट आमगेले कसन की म्हळ्यार बर जाल्यार बरें वायट जालें म्हळ्यार ते बर केलें ना म्हणून अर्थ. किंतु देव केलो पंथा आमकां जावका आशिल्लें आमकां करून दिना. कितें की म्हळ्यार मुखार बर जावका म्हळ्यार कितें आतां ते स्टेप घेतिल्लो उरता. किंतु आमकां त्या संदर्भारी आमकां तशी आलोचन येना. तुमकां सिंपल सांगता जाल्यार आमकां तूं मनुष्य जन्म प्राप्त जालें. किंतु मनुष्य जन्म प्राप्त जाले नंतर कशी चलका हें कोण सांगता. मनुष्य जन्म प्राप्त जाले किंतु कशी चलका कोण सांगता आमकां. कसं तरी एक जावका न्ही मनुष्य जन्म आयले कुडान हें करका अशी करका तें करचें न्ही हें उठू कोण सांगता आमकां. कोणें तरी एक जावका न्ही. आतां फॉर एन एग्जाम्पल तुमी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉपाक वताची. तुमी वचून घेवन एक फ्रिज खरीदताची ना एक वॉशिंग मशीन खरीदताची एक ओवन खरीदताले. कसं नाही एक मोबायल खरीदतात तुमी. तुमी उठू ते खरीद केल्ल्यार फस्ट तुमी कसं पळयताची तंतू एक युजर मॅन्युअल म्हणलें एक पुस्तक उरता. तुमी कसं करताची ते युजर मॅन्युअल पळयताची तंतू बरें उरता की स्विच ऑफ कसं नाही लॉंग प्रेस करा. लॉंग प्रेस केले फुडें तुमगेलो मोबायल ऑन जाता फस्ट. तदनंतर तुमकां खंयची लँग्वेज जावका ते चूज करा. तदनंतर इंडियाचे कोड खंयचे आसा ते चूज करा. तदनंतर सॉफ्टवेअर अपडेट जाता. तदनंतर मोबायल ऑन जाता म्हणून घेवन ते युजर मॅन्युअलान बरयलें. कडेन सेकंड पेजार गेलतना सेटिंग वचा. सेटिंग वचून घेवन तुमगेलें नेटवर्क चूज करा. तुमकां खंयचे 4G की 3G की 5G की ते उठू सेट करा म्हणून नेक्स्टांत येता. तद नेक्स्टर कशी वॉलपेपर तुमी चेंज करका. बाकी कसं आसा ते उठू खंय मेळटा तुमकां इन्फॉर्मेशन युजर मॅन्युअल. जर युजर मॅन्युअल ना जाल्लें आशिल्लें आसल्यार आपुडच्याक वचनाची. कित्याक की म्हळ्यार आमी वायट केलें म्हळ्यार आमकां वॉरंटी ना. कशी तरी वायट जालें म्हळ्यार वॉरंटी आसा. हांवें कसं नाही तरी बटन अडचून घेवन वायट करून घेतल्यार म्हाका 1 वर्सा त्या वॉरंटी पिरियडाक कसं नाही परतून म्हाका मोबायल मेळका तें मेळना.
कित्याक की म्हणल्यार ताका कळटा तूं पळयना अशी कस की दुसरें बटन चाल केलें नाजाल्यार अशी कशी जाता सो तो भित्ता चालू कोण घेवन फाल्यां कसं नाही जाल्यार म्हणून घेवन तो कसं करता पहिले युजर मॅन्युअल वाचिता युजर मॅन्युअल पळयल नंतर कडेर तो कशें काम करता खंयचे उरो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खंयचे घेया तुमी एक तुमकां इन्स्ट्रक्शन दिता आतां मनुष्य जन्माक आमी आयले आमकां युजर मॅन्युअल खंय आसा हां मनुष्यान कशी चलका कसन करका आमी आमगेले रीत रिवाज कसन आसा आमगेले कसन मोड ऑफ थिंकिंग उरका हें कोण सांगता आमगेले युजर मॅन्युअल देवान तें ना दिलें त्या पळोवन घेवन कडे हानी चाल केलें आमगेले युजर मॅन्युअल म्हळ्यार आमगेले भगवत गीतांतू जर आमी वाचिले आमकां तेन्ना कळून घेवन येता की मनशान जन्म आयले तेन्ना कसन करका कसन करनाशी उरका कशी करका कितले करका खंय करका कोणाक करका ह्या उठूची भगवत गीतेन तूं सांगून दवरला त्याचीच आमगेले युजर मॅन्युअल तातूंत सांगून दिलें की एक मनशान जन्म आयल कुडेन कसन करका तेतून देवान थंय 3 विशय सांगले 18 अध्यायान स स स म्हणून घेवन विंगड केले ज्ञान कर्म आनी भक्ती हे 3 विशयाचेर देवान आमकां वांटून घेवन दिल्लें आसा ज्ञान जावका कोणाल बद्दल ज्ञान जावका देवाल बद्दल ज्ञान जावका जे व्यक्तीन आमकां जन्मा दिले तो व्यक्ती कशी आसा म्हणून घेवन कोणाक गोत्तसवे आमी जर विचारले देव कशी आसा आमगेल देव कशी आसा म्हणून तुमी कशी सांगताले उदाहरण आतां हांगा वेंकटरमण आसा तुमी कसन सांगताले एक चक्र धरले एक कसन शंख धरला आसा एक हात कुयटार दवरला आसा एक हात आमकां अभय दाखयत आसा तितले वे देव बाकी क्वॉलिटीज गोतना आमकां किंतु जन्म दिला ताणें म्हळ्यार आमकां देवाल बद्दल कितलो पुरसत आसा म्हणून तुमी आलोचन करा जर कोणें तरी विचारलें तुमगेले सान चेवडूं की आमगेले देव कशी आसा अन्ना नाजा आज्या कशी आसा म्हगेले देव म्हळ्यार तुगेले देव एक हातान चक्र धरले एक हातान शंख धरले एक हात कुयटार आसा एक हात अभय दाखयता इतलेची बाकीचे आमकां गोतना कित्याक की म्हळ्यार तागेले बद्दल ज्ञान ना तागेले बद्दल आमकां ज्ञान ना तुमी कसनय आरंभ करचे असल्यार एक बँकांत ट्रान्झॅक्शन करचे असल्यार एक व्हड फॅक्टरी घालची असल्यार तुमी कितले ज्ञान घेताचे तुमी उठू ज्ञान घेताची कोण कोणान फॅक्टरी ओपन केल्लो आसा हांव खंय फॅक्टरी ओपन करका कितले डिमांड आसा कितले सप्लाय जाता आसा फायनान्स कशी हांव हाडूसून घेवका कशें हांव स्टार्ट करका हें उठू ज्ञान घेताचे खाली पयशे स्टार्ट करचे अशी पळयत हांवें ना फर्स्ट टू स्टार्टिंग तुले ना वीक पर्यंत लास्ट कंज्युमर पावे पर्यंत उठू चेन तुम्ही मॅनेज करताचे किंतु देवाल बद्दल चक्र शंख एक कुयटार हात धरला एक अभय जाले वेंकटरमण म्हणून जाले इतलेच किंतु त्याची वेंकटरमण तो कितले अपार शक्ती आसा दया सिंधू जावन घेवन आसा तागेले लक्षण कसन आसा हे कोणाक गोत आसा हे कोणाक गोतना म्हळ्यार ज्ञान नाशी आमी देवाला उपासन करता आसाची संपूर्ण ज्ञान ना की देवाल बद्दल संपूर्ण ज्ञान आमकां ना ते उठू खंय सांगिल्लें आसा भगवत गीतेन सांगिल्लें आसा देव कशी आसा देवाले महिम कसन आसा देवाले तेतून अचिंत्य अद्भुत गात्र आनी उठू म्हणटाचे आमकां चिंतन करचेक आमगेले कल्पनातीत जावन घेवन देवाल स्वभाव तेतून आमी हे उठू खंयतुल्यान कळयत आमकां ज्ञान आनी उठू हे युजर मॅन्युअल जावन घेवन आशिल्लें युजर मॅन्युअल आतां लौकिका कितें सांगता आसाचे आमी भगवत गीतेन तूं आमकां सांगिल्लें आसा कसन करका कशी देवाले स्वरूप चिंतन करका देवाले कशी एक लक्षण कसन आसा हे उठू चिंतांत सांगिल्लें आसा आमी कसन ज्ञान करून घेतले ते मे बी 1% मात्र 99% आमकां गोतना वेदांतू अपौरुषेय जावन घेवन आशिल्लें तशें जाल्यार वेदांतू देवाले मस्तितले महिम सांगिल्लें आसा परांच्या दिवसाक हांगा बृहती सहस्र हवन करचें आसा ते वेदाचेच एक अंग विना हा वेदाचेच जावन घेवन ते बृहती सहस्र म्हणून घेवन सांगताचे 72,000 संबंधित ते बृहती सहस्र
ताजे संबंध कसं नाही वेद तंतू सांगितलं असा की देवा लक्षण कसं नाही देवाल चिंतन कशी करता देवाला बाकी स्वरूप कसं नाही हेवटूतच सांगता सो अशी देवाल बद्दल ज्ञान आमकां भगवद्गीतेन सांगले भक्ती कशी करता सांगले त्यानेशीची कर्म सांगले खाली ज्ञान असल्यार मात्र जायना खाली भक्ती असल्यार मात्र जायना स्वतः कसने तरी कर्म कर का कर्म कर ना जाल्यारी कसनेची तुका फल मेळना ना जाल्यारी तुम्ही सांगा श्री कृष्ण परमात्मा आसा युद्धांतू तागेले इतली शक्ती आस की म्हळ्यारी ताणे दोळे बंद करून ओपन कर पर्यंत उठू युद्ध विनाश करून घाले ताण युद्ध करका म्हूण ना तागेले तितले शक्ती आसा किंतु ताणे केले ना तशी तो तागेले नियमा विरुद्ध वचना तागेले गी शक्ती आसा आमी सांगली आता सूर्य पूर्वेंतू उदय जात उठलो कांगोत आसा किंतु तागेले एक शक्ती आसा की त्याची सूर्य पश्चिमेंत उदय हाडूच तशें शक्ती तागेलेक आसा किंतु करना तो कितें करना प्रकृती नियमा विरुद्ध देव कसने कार्य करना किंतु तागेले एक शक्ती आसा तर तसले खंयचेही कार्य करचेक वचना अशी असताना देवान कसन केले अर्जुनाक उपदेश केले अर्जुनाक हे उठूची एक्सप्लेनेशन करून सांगले की कसन करका तुका देवाल स्वरूप कशी आसा देवाल भक्ती कशी करका देवान सांगिल कसन कर्म आसा ते पालन करका म्हणून देवान थंय उपदेश करून तागे कडच्यान कर्म करूसून करून ताका फल दिले डायरेक्ट फल दिल ना दिवचे शक्ती आसा किंतु दिल ना कित्याक की म्हळ्यार तान कर्म करका कर्म करून घेवन मागीर भक्ती करून भक्ती कशी करका मागीर संपूर्ण ज्ञान घे ज्ञान घेवन मागीर भक्ती कर भक्ती करून कर्म कर कडेर हांव तुका फल दिता म्हूण घेवन देवान अशी भगवद्गीता सांगिल्ली आसा पळय देवाल स्ट्रॅटेजी पळया तागेले गुट्टू शक्ती असल्यार वैकेची आमगे कडच्यान करूसून घेता तेतकून आमी कसं म्हणटाची नाहम करता हरीक करता म्हूण घेवन सांगताची आमी कसने करचे न्ही देवूची आमगेलांत उरून घेवन आमगे कडच्यान कर्म करूसून घेता म्हूण घेवन आमी केन्नाय सांगताची एक पंता आमगेले भक्ती कशी उरका म्हळ्यार कितें रे भक्ती उठलो करताची किंतु विश्वास ते महत्वाचे आसा कसन करताचे की म्हळ्यार अचल विश्वास जावका चल न्ही चल म्हळ्यार आज आसा फाल्लेक डाऊट केल्यार ते विश्वास न्ही एक विद्वांसू व्हड पंडितू महातपस्वी मस्त वैराग्य आणि आशिल्ले तसले तागेले स्वभाव कोणालेगी विचार घेवन कसने सामान आनी हाण आशिल्लो तसले एक निष्ठावंत एक विद्वांसू चौडवांक ज्ञानार्जन करेसिता तांकां 10 विद्यार्थी आयल्यारी तांकां शिकून घेवन तांकां पोटा घालून घेवन अशी तागेले एक जीवन आशिल्लें एक पंडिताल जीवन आशिल्लें एक दिवस कसन जाता की म्हळ्यार ताका इतल्यानी हो उठू करता आसा किंतु मस्त गरीब पळय विपर्यास पळया देवाल बद्दल ज्ञान आसा पंडित जाल्लो आसा चौडवांक शिकयता चौडवांक खाण घालता महावैरागी कोणालेक वचून घेवन कसने मागून घेवन कसने करना इतल्यानी उठ्ठू असल्यार तागेले धन संपत्ती कसने ना गरीब आता चलोच कशी एक दिवस असल परिस्थिती येता चौडू आसाची शिक्षण दिता आसाची घरान तू कसने धवस धान्य तांदूळ की कसने ना तागेल इतलं वैराग्य की म्हळ्यार आमगेल घरान तू उग्राण म्हणून घेवन उरता नाजाल्यार समाजांत एक उग्राण म्हणल्यार उरता उग्राण म्हळ्यार कसने उठू स्टोर करून घेवन दवरचे तांदूळ दाळी साखर गोड मीठ उठूच आमी स्टोर करून दवरतात कितें कितले दिवसा कितें फायच्या दिवसांक अवेराक आतां स्वामेल हांगा मुक्काम जाला कितले दिवसा कितें स्टोर दवरतात स्वामेल मुक्काम कितले पर्यंत आसा तितले पर्यंत तुमी स्टोर करून घेवन दवरतात तागेल घरांत तूं ते स्टोर रूम वैके नाशिल्ले उग्राणाचे कोठडी वैकेची नाशिल्ले कितें की म्हळ्यार केन्ना देव म्हाका जन्म दिला केन्ना देव म्हागेलें रक्षणेक आसा आनी केन्ना दिवसा तो म्हाका दिवता म्हणून म्हाका विश्वास आसतना फाल्लेच बद्दल चिंतन आज कितें करता हांवें
फाल्लेक बदल हांव आतां चिंता कितें करता फाल्लेच फाल्ले पळोवया म्हूण न्हू अशी तागेले भावन आशिल्ली. किंतु त्या दिवसू ताणें कसन अपेक्षा केले की कसने मिळताले म्हळ्यार त्या ताजीतले जावन मिळताले चेडवांक कसने घालचे जाताले बायल एक दिकान लग्न जालें बायल आसा कुटुंबाचे मस्त लोक आसाची तांगेले पोट भर का तांदूळ ना कसने ना मस्त इतले ताका बेजार जालो त्या दिवस. इतले दिवस तो सहन करत 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 विश्वास दवरून दवरून दृढ विश्वास आशिल्ले किंतु त्या दिवस मात्र ताका मस्त त्या उट्टूची वातावरण पळोवन ताका मस्त दुःख जालें. ताण कसन केलें की म्हळ्यार भगवत गीतेंतू एक श्लोक आसा अनन्याः चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं म्हणून न्हू थंय एक श्लोक आसा योगक्षेमं वहाम्यहं म्हणून सांगिल्लें आसा. अनन्यास चिंतयन्तो मां म्हणून न्हू बरयलें कोण मागेल अनन्य जावन न्हू मागेल चिंतन करताची मागेल दृढ विश्वास करताची तांगेल योगक्षेम कोण करता वहामी अहम हांव तांगेल योगक्षेम करता म्हणून सांगलें. आतां हाका कश्ट आयले हाका खावचें कसने ना चेडवांक शिक्षण दिता आसा तांकां पोटाक घालका कसन करचें तातूंत ताणें कसन केलें तुवें तुगेले भगवत सत्य न्हय जर तूं आशिल्लो जाल्यार तूं म्हाका आपले पर्यंत पावता आशिल्लो तातूंत ताणें कसन केलें की म्हळ्यार रामदेव गीत राम पळय कित्याक की म्हळ्यार तूं कसन श्लोक सांगले त्या श्लोका प्रमाणे म्हाका अनुभव आयलो जर म्हाका अनुभव आयना हे श्लोक असत्य सत्य न्हय हे म्हणून तांकां जालें खूब योग्य न्हू ताची तांबडी पीठ आतां देव नाम म्हळ्यार देव म्हाका सहाय्य आयना म्हळ्यार कितें आतां हो भायर गेलो सोदून घे हाण घे कसले तरी चेडवांक पोटाक घालता बायलेक घरांत कसले तरी एक घालता म्हळ्यार कितें आतां हो भायर वचून सोदचे गेलो सोदचे हो भायर गेलतना तेन्ना चकडी म्हणून सांगतात बैला गाडी मस्त धान्य तांदूळ गोड हे ते राशी राशी ते हाजेरी बैला गाडीचेरी हाजेर घरा येता आनी घरा यजमानी भायर येता धांवन हे इतलें सामान आयलें दिसना कितें म्हणून कोण पेटयलें म्हणून ती गोत पावून भायर गेला म्हणून तो आयले बैलगाडीचेर आई मनुष्य कसं सांगता म्हळ्यार की तुमगे यजमानान पेटोवन दिले म्हणून सांगता यजमानी तुमगे यजमानान पेटोवन दिले ते उलयतना रक्तस्राव जाता आसा उलयतना जिबींतल्यान रक्तस्राव जाता आसा कडेन विचारलें की कितें कशी जाता आसा रक्तस्राव कितें जाता आसा ना हांव येवचें थोडे वेळ केले म्हळ्यार कितें तरी तुमगेले यजमानान म्हाका थोडेची कोप्पान हें केलें त्या निमित्तान अशी अशी जाल्या म्हणून न्हू सांगता यजमानीक हो वय वे आयले नंतर यजमानाक हांव हें करता म्हणून सांग जाय तो सामान भितर घ्या म्हणून सांगून ओट्टू सामान देवसून न्हू तो वता हो यजमान येता खाली हात येता कित्याक म्हळ्यार हागेले पयशे ना विद्या आसा पयशे ना गेले गेल्लो खूप आयलो गेलो सामान घेवन घेवन येता म्हूण जालें ना तागेलें खाली येता घरांत भोरून गेले तांदूळ हे ते उट्टू भोरून गेले आयले तेन्ना यजमान विचारता यजमानीक हे उट्टू कोण हाण दिले म्हणून उट्टू आश्चर्यान विचारता तेणे यजमान तुमी पेटयलो म्हणून सांगले आतां एकलो कोण की बैलगाडीचेर आयलो तो हे उट्टू सामान देवसून यजमानान पेटोवन दिले म्हणले आमी लेखले तुमी भायर गेले तुमी पेटोवन दिले उरतना आमी लेखले ना हांव कोणाक पेटयल ना तो कशी दिसता आशिल्लो तो आयलो आनी उलयता उलयतना तो तोदलो जावन उलयलो कित्याक म्हळ्यार घाय जाले जिबीचेर घाय जाले आनी रक्त न्ही येता आशिल्लें कडेन कितें रक्त येता म्हळ्यार यजमानान खूब कोरंगे न्हू ताणें घाय बरयले तातूंत अशी जालें म्हणटना ते व्यक्तीक कळटा आयुल बैलगाडीचेर कोणें मनुश्य न्ही तो स्वता देव येवन गे न्हू देवान करूसून गेले आनी ते जिब्बीर घाय कसन की म्हळ्यार हाण ते भगवत गीतेर कसन तांबडे घाट घाल्ले ते देवाचेर मुडूसून आयिल्ले
त्यातकून ताका तेन्ना कळ्ळें की हांव कितलो व्हड चूक केलें, कितलो हांव व्हड अपराध केले. मागील निमित्तान त्या देवान आपल्या जिबीचेर घाय वैकेची हाडूसून घेतले. हांव केले निमित्तान देवान त्या वैके उपले, किंतु देवान हात सोडना. देवान तांदूळ वैके दिले, घोड वैके दिले, धाळ वैके दिले, स्वता हाण घेवन दिवन घेवन परतून गेलो, किंतु गोचर कोणाक जालें ना. त्यातकून देवाचेर ताका तेन्ना कळ्ळें की हांव कितलो मूर्ख, कितलो व्हड हांव पंडीत जाल्यार वैकेची म्हाका वैकेच अशी जाता म्हळ्यार पामर जन कोणाक ज्ञान ना, विद्वांस वैके न्ही, तांगेल विश्वास कशी जाता. मागेले विश्वासू ते निश्चल ना म्हळ्यार बाकी लोकांक कशी करचे. चंचल जाता उरता. मन चंचल म्हळ्यार मनाचेरी हतोटी करना जाल्यार तुमकां खंयचे तुला खंय तरी घेवन वता. त्यातकून घोड्याक केन्ना दोनी दोळे धांपून दवरतात, सायडा पळय नाशी नीट वचका म्हणून. जर ते काडले म्हळ्यार पर्द काडले म्हळ्यार ते घोडे आपल्या लगामांतल्यान भायर वता. त्यातकून आमगेले मनाचे म्हणले एक घोडो, हाका लगाम कोण करचे, हाका लगाम कोण घालचे. तुजीच स्वता तुगेले घोड्याचे लगाम तुवें धरून घेवका. तुगेले मन तूं नियंत्रण करचे जायना जाल्यार ते खंय 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 वता. उदाहरण एक, तुम्ही कितलेकी प्रयत्न करतात की सकाळी उठका, उठून अभ्यास करका, किंतु जायना. कित्याक जायना? रात्री उडगास येता करचेची, 5 घंटे अलाराम दवरचेची, अलाराम जाता, स्नूज टाइम वेके दवरताचे, 5 जावन 5 निमिषां अनेकदा जाता, आणि 5 जावन 10 निमिषां जाता, कडे फुल्ल ऑफ करून घेवन 7 घंटे उठता. कडेरी 7 घंटेक आणि पहिले दिवस बापसूक सांगिल्लो होता हांव 5 घंटे आज उठता म्हणून. कडे 7 घंटेक बापसून उठल रे 5 घंटेक, वय उठून घेवन अलार्म ऑफ केलं नावे. सो ताका वैके तागेले की उत्तर आसा, ताका वैकेची बापसूल उत्तराक प्रत्युत्तर वैके आसा. उठून घेवन अलार्म बंद करून न्हीद लावं, उठलं की ना 5 घंट्याक. सो चेडू वाले वैके उलोवचाची कश्ट जाता. म्हळ्यार आमगेले म्हणजे तितले निश्चय ना. हां, म्हालगड आत्ता तर करताची ना म्हणनाची. म्हणजे केलो लोकाले आरंभ करका 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 म्हण पर्यंत कितलेकी वर्ष जावन घेवन वता. आनी केन्ना तो फाटी पळयता तेन्ना इतलो समय गेले वे म्हणून घेवन आतां आरंभ करचे गेल्यार आतां आंग कुडवना, ना जाल्यार आरोग्य तुमकां साथ दिना, ना जाल्यार आनी कशें तरी कश्टांत उरताची. सो उठूची तांतूची तुमगेलें जीवन जाता. त्या निमित्तान आमगेले इतले देवाचेर विश्वास दवरका की म्हळ्यार खंयचेय परिस्थिती येवो, परिस्थिती खंयचेय येवो, घरांत तूं एक पंता दुर्मरण जाता, दुर्घटना जाता, एक कुटुंबाचे केलो पंत कसकीय जाता, किंतु आमकां गोतना की देवाले कार्य कसन आसा म्हणून. ताणी आमगेले द्राकची कशें तरी तांकां हे जाल्ले उरता, ते पळोवचेक जायना. तेन्ना आमकां थोडे देवाचेर हे जाता, भावन येता. तेन्ना आमी पयलीं कितले करता आशिल्ले ताजेकिंता थोडे कमीच आमी प्रयत्न करताची, म्हणजे चड आमी हे करनाची. किंतु देवाल आलोचन कसकी विंगड उरता. मे बी आतां तांकां दुर्मरण जाल्ले उरताले, किंतु जर आशिल्ले आसल्यार तांगे निमित्तान घोर आनी कशें जाता आशिल्ले उरताले. त्या निमित्तान देवान हेची करून तांकां मुखारी खंय तरी तांकां हें. किंतु आमकां कितें दुख्ख जाता की म्हळ्यार आमकां आनी ताका एक मोह आसा, एक संबंध आसा. त्या संबंधा निमित्तान आमी दुख्खीत आसाचे. जर संबंध ना, ते मोह ना जाल्यार तेन्ना दुख्ख ना. फॉर एन एग्जाम्पल, तुमी वटू शिमोगांत आसाचे पा, अमेरिकांत कोणकी एकलो गेल्ला बा, तुमगेलो परिचयाच न्ही, तुमगेलो परिचयाच न्ही, तुमगेलो रक्त संबंधी न्ही, कसं नाही, मित्रही नाही, बांधव नाही, कोणेही नाही. तुम्ही दुःखित जाता वे, तुमक सुतक लागत वे, काही लागना. तो कस की मेलो, हा मेलो वे जाले. तागेर कुटुंब दुःख जात विना हा तुमक दुःख ना. कितें दुःख ना की म्हळ्यार ताक्कानी तुमकां संबंध ना, ताक्कानी तुमकां व्यवहारू ना, ताक्कानी तुमकां मोह ना.
त्यातून तुमका कसं नाही दुःख ना. जर त्याचीच अमेरिकांत असेल व्यक्ती का जर तुम्ही पैसे लोन दिले असेल असले आणि तो मरण प्राप्त झाला असेल असले त्यांना होड दुःख जात असेल. कित्याक दुःख जात असेल. आता कोणाक विचारचा हांव पैसे हांव कोणाक पैसे दिले तो मरण पावला एग्रीमेंट ना चोडून खंय असंच गोत ना त्यांना तुमकां दुःख जाता. कित्याक की म्हळ्यार व्यवहार केला तागेलो वट्टू. जर तुमगेले कसं नाही तरी एक संबंध जाल्ले आशिल्ले असल्यार एक तुमगेले धू ताक दिले ना आनी कसं नाही तागेल चेल्ल्याक तुमगेले अशें कसं नाही तरी एक संबंध जाल्यार तेन्ना तुमकां दुःख जाता. ओ मागेलो हो मागेल तो भाव जाता मागेल हो जाता तेन्ना तुमकां दुःख जाता. ना तुमकां उपकार केल्ले आशिल्ले असल्यार तुम्ही ताक पैसे दिले ना ताण तुमकां पैसे दिले. तुम्ही ताक पैसे दिले ना ताण तुमकां पैसे दिले. असल एक मित्र आशिल्लो म्हाका कश्टा टायमार पावला तेन्ना तुमकां दुःख. बट हे तिनी सर्कल हे तिनीही विशय ना जाल्यार तुमकां दुःख ना. सो त्यातून आमकां सांगताना की जीवन कशी चलोवका म्हणून म्हालगड सांगताना ते कमला फुलाचे एक कसं नाही पान नसा ते पान्नारी उद्दार राबता. बट कसं करता ते चड वेळ राबना ते देवन घेवन वता. ते चड वेळ राबना ते देवन वता. आमगेल वैकेची कुटुंबांतू प्रीती मोह कितलो आमकां जावका तितलो आमी दवरून घेवका. कितें की म्हळ्यार आतां पळया चेडवां मोग करता तुमी इतलो मोग करता की म्हळ्यार ते चेल्ल्यान आतां एग्जामा टायम आयला आतां फेब्रुवारी मार्च आतां चाल जाता हाऊस बापसूल एक एक्सपेक्टेशन अबोव 95 घेवका अबोव 90 मार्क्स घेवका तेन्ना मात्र तुका हांगा कॉलेजांत तूं सीट मेळटा ना जाल्यार मेळना. सो हे तुमगेले एक्सपेक्टेशन जाता अबोव 95 मेळका ना एक कंपॅरिजन चालू जाता तागेल पुता 95 घेतिले तूं 95 अबोव घेवका ना जे सोसायटीन मागेल नांव हे जाता. सो तुमगेले एक अपेक्षा वाडता आनी कोणाचेर भार घालताची चेडवांचेर घालता. कडेरी चल्लो एग्जाम बरोवन येता एग्जाम कशें जालें बरें जालें म्हणटा रिजल्ट केन्ना येता तेन्ना त्या प्रमाणे रिजल्ट उरना. 95 म्हणलें केलें 90 येता तेन्ना फस्ट कळता पळया हाऊस बापसूक आतां हांव भायर कशी वच्चें कितें की म्हळ्यार मोह करून बसले. तो 95 घेता 90 घेता म्हळ्यार तितले तुमी त्या चेड्याचेर तुमी अपेक्षा करून बसले. जर तुमकां ताजे बद्दल चिंता ना तो 90 घेवो 95 घेवो म्हाका कसं नाही तागेलो उद्धार तोची करून घेता आमगेलो उद्धार हांव करून घेता. चेल्ल्यान काय बापसूक पोसचेना बापसून काय चेल्ल्याक जन्मभर पोसचेना. एक समय उरता त्या पर्यंत मात्र बापसून ताका एक शिक्षण दिवन घेवन ताका पोषण करून घेवन ताका कशें न्ही एज्युकेशन आसा दिवन बाकी ताणें पळोवन घेवका तागेले जन्मा उद्धार ताणें करून घेवका. सो कोण बापूस जावो पुताक उद्धार करना ना पूत जावो बापसूक उद्धार करना. कर्तव्य करका बापसून पुताल बद्दल काळजी घेवचें हें तागेलें कर्तव्य. पुत्तान बापसूल बद्दल काळजी घेवचें हें कर्तव्य. हें उद्धारा विशयान स्वता कर्म करचे ना रे बापसून बरें जोड करून दवरलें आसा 50 कोटी FD दवरलें आसा वर्षाक 8% वाडी आयल्यार पुरो म्हाका आराम जीवन चलता म्हळ्यार हें उद्धार न्ही म्हळें हें उद्धार न्ही. कितलेही बापसून जोडल्यार वैके हांव मागेले पांयारी जोड घेवन मागेले चेडवांकी मागेले कुटुंबाचें पोशण करका म्हळ्यार ही भावन उरका. बापसून कोण दवरले तेचीच हांव करून घेवन दवरता ना. आनी तूं हें पुरुश लक्षण म्हणून घ्या. तेतकून आतां आमगेले पंच पांडव पांडू पुत्र हे हांकां राज्य सिंहासन आस न्ही आनी कितें आनी हें करका आरामशीर उरयत आशिल्लें. कितें हें युद्ध करका जायत मरे तूं हें कर हांव आरामशीर कशें हें करून घेता ना. न्याय वेवस्था परिपालन जावका अन्याय जावचें देव दिना. तेतून परित्राणाय साधूना म्हणून सांगिल्लें आसा. कोणा त्रास जाता तेन्ना हांव अवतार घेता म्हणून सांगिल्लें आसा.
आता हंक अन्याय जाल म्हळ्यार हांव उरून कसन फायदो देखून देव अन्याय जावचे सोण दिना. त्या निमित्तानं पांडवालेगी उठू असा राज्य असा संपत्ती असा वैभोग असा मस्त असा किंतु कर्म अंत तांणी चुकेल ना. तांणी राज्य कसन चलोच असा ते धर्मनिष्ठेनं तांणी चलेल असा. तुम्ही पळया केन्नाय एक पंता भीमाक आणि युधिष्ठिराक धनुर्मासाचे एक संदर्भ येता. ते मार्गशीर्ष मासा लागी धनुर्मास म्हणून येता. धनुर्मास येताना युधिष्ठिर पंचपांडवांक म्हळ्यार तागेले भावंडाक आपून घेनो आयच्या दिवसाक म्हाका कृष्णाल वट्टू कसाने भोजन करका म्हणून घेनो युधिष्ठिराला एक विषय सांगता. युधिष्ठिर असा हस्तिनावती, कृष्ण असा द्वारकेक. हस्तिनावती तुल्यान द्वारकेक वचका जाल्यार तेन्ना काला 10 दिवस लागता. हो आयच्या दिवसाक सांगता की म्हळ्यार कृष्णाल वट्टू म्हाका फायच्या दिवसाची धनुर्मासाचे व्रत अंत्य करका म्हणून. कडेरी उरील तीन तांणी हे केले कशी कितें नकुल सहदेव कडे भीम आयलो. तो कशीची वायुपुत्र भीम येवन घेना फाल्यां न्ही वे फाल्यां येता हांव वचून घेन आपूण हाडटा म्हणून भक्तीन सांगिल्लें. हाजी रितीर न्हय ताका गोत तो भीम कितलो भक्ती म्हणून घेन तुमकां गोत आसा. भक्तीन सांगलें ताणें की फाल्यां कृष्णाक हांव आपूण हाडटा तुगेली इच्छाच न्ही वे मालगडान न्ही वे जायता म्हूण. उट्टू लोकांक गोत आसा जायना कित्याक म्हळ्यार 10 दिवस लागता वचून आपूण हाडचेक. भीम सांगता की म्हळ्यार फाल्यां दिवसाक आपूण हाडटा म्हणून. रात्र्याक न्हीद पडटाना युधिष्ठिराक रात्री न्हीद पडटाना भीमू कृष्णाक कशी आपूण हाडटा. उट्टू लोक सांगताची 10 दिवस लागता अशी तशी म्हणून. हो कशी आपूण हाडटा हो गेला की ना म्हणून घेनो हाण कसन केलें की म्हळ्यार हागेले कोण तेंचे काम करता लोक आसाची आळ आसाची ताका आपूण भीमाले रुमा वच कोठडीक वच तो खंय आसा की पळय म्हणून विचारता. थंय गेले पळयले भीम गाढ निद्रेंत आसा सुश्राव्य निद्रेंत आसा. इतलो गाढ निद्रेंत आसा की म्हळ्यार ताका कशेंय गोत ना तितलो गाढ निद्रेंत आसा. कडेर तो धांवन युधिष्ठिरा सांगता भीम आरामशीर न्हिदिल्लो आसा म्हणून. हाका तेन्ना उठूची आंगार पडली तशी जालें हो वचून कृष्ण आपूण हाडटा म्हणटा आशिल्लो हो हांगा आसा म्हणून. कडेर हो धांवन गेलो युधिष्ठिर भीमाक जागेले. कसन करतास तूं म्हणून सांगला. तो स्नान संध्या वंदन उठू कोर घेनो धनुर्मासात सकाळीचे आरामशीर उठूत आनी भोजन करून ताका भोजन प्रिय तो भोजन केलें. द्रौपदीन बरें भोजन केलें. आत्त द्वारके वच्चे डायरेक्शनार राबलो. आत्त द्वारके वच्चे डायरेक्शनार राबलो. गद घेतले आनी वयर उडयले. ते अशे उडयले की म्हळ्यार धरील ना जाल्यार तागेले मातेचेर पडटा. ताण कसं म्हळ्यार हांव आतां द्वारके वता आसा गद वयर उडयले. हे गदा मागेल मातेर येवन पडचे किंता पयले कृष्णा तूं येवन घेन ते धोर घेन मागेलें रक्षण करका. कसन करचें तो पळयल्यार भक्त भीम तसल भक्ताक सोडचे जातवे कृष्णान. कृष्ण धांवन येवन पयले गद धरले. गद धरून कसन काम केलें ताणें भीमाक वैकेची रक्षण केलें. युधिष्ठिराल वचन वैके परिपालन करून घेवन दिलें. म्हळ्यार इतले भीमाक आपणेल कृष्णाल बद्दल भक्ती आशिल्ली. आपणेल होड हाडनाल वैकेच कार्य साधन करून घेवन दिलें आनी देव मागेल रक्षण करता म्हणून वैकेची दाखोवन दिला. म्हळ्यार अशी एक दृढ भक्ती दृढ विश्वासू जे पांडवांक आशिल्ले तसल दृढ विश्वासू दृढ भक्ती आमकांही असल्यार आमी वैकेची ते देवाले भक्त जावचेक जाता. भक्ता किंता होड कोणेही ना हे जगतांत. एक भजन कसकी येता की भक्तूची अत्यंत महत्वाची विना आनी कोणेही न्हय देवाक. एक पंता अशी जाता की आमी केन्नाय सांगता हांव करता हांव कोण दाखोव येता म्हणून. कसं नाही करचें जाय. तूं कोण दाखयत वय
देवाले अनुग्रहान जात विना तुगेल निमित्तान जाऊचे नाही. महाभारत युद्धांतू दुर्योधनाक एक असल संदर्भ येत की म्हळ्यारी पांडवांक खंयचेही रितीरी पराजय करच्याक जाताना तका 5 दिवस जाले, 6 दिवस जाले, 7 दिवस जाले, 10 दिवस जाले, खंयचेही रितीरी हांका पांडवां एक व्यक्तीक वैके मारच्याक जालना. 5 भावंडांतू एक भावंडाक वैके मारचे जालना. आणि येद्रा कोण आसा? भीष्म बशिला आसा. भीष्म पितामह बशिला. दुर्योधना कोप आयलो. ताणे भीष्माक तोंड आयल तशी सोवले. तू कसन करता असा, अशी करता असा, कौरवाल रक्षण करता की तू तो पांडवांक तू तांका सपोर्ट करता असा असल्यानी एक रितीरी उलयले. ते ताका भीष्माक लागले. भीष्मांकडे प्रतिज्ञा घेतले. कसन घेतले? फाईच युद्धांतू हांव अर्जुनाक संहार करतालोची. अर्जुनाक हांव संहार करता आशिल्लो. दुसऱ्यान कोणे प्रतिज्ञा घेतली असल्यार हे कसन जाता पळोवया. बट कोण घेतले प्रतिज्ञा? भीष्मान घेतले. आणि तुमका सर्वय लोकांक गोत आसा जगतांत एक 2-3 विषय आसा. एक लक्ष्मण रेखा आणि एक भीष्म प्रतिज्ञा. भीष्मान प्रतिज्ञा घेतले त्या प्रमाणेची जावचे, त्याची प्रमाणे चलचे, ते विमुख जावचेक जायना. आता भीष्मानच प्रतिज्ञा घेतली म्हणतना उट्टू लोक पांडवाले पलायनांतू उट्टू लोकांक एक कृष्णाक वैकेची रात्रीक हे जाले की कशी करचे. भीष्मान प्रतिज्ञा घेतले की तो अर्जुनाक संहार करता म्हणे. म्हाकन तू न्ही देताना कोणाक संहार करतात तागेल परिस्थिती कसन आसा? मागेल परिस्थिती अशी म्हळ्यार मागेले भक्त जावन आशिल्ले अर्जुनाक संहार करता म्हळ्यार अर्जुनाल परिस्थिती वैकेची अशी भयभीत जावन उरतालो. कसं नाही तरी नी ध्याना उरताले. म्हाका अशी जाता आसा म्हळकडेरी कृष्ण तागेले हाकवता पळोवच्याक अर्जुनाल परिस्थिती कशी आसा. फाल्यां तागेले संहार जाता म्हणून विषय ताकाय गोत्त असो उरताले. तागेले पलायन गेलो. हो पळयला आराम न्हिदला तो. कडे कृष्ण ताका जागेता. अरे बाबा तुका फाल्यां कसन जाता म्हणून गोत्तस की म्हणून विचार. गोत्त आसा. कसन गोत्त आसा? भीष्मान प्रतिज्ञा घेतले. भीष्मान प्रतिज्ञा घेतल्या की म्हाका संहार करता म्हणून. तुका भंय ना? म्हाका कितें भंय दिसता? तूं वच न्ही. म्हाका कितें भंय दिसता? म्हाका भंय ना. तूं वच न्ही. तूं कसं करता म्हणून गोत्तस म्हाका. तूं म्हाका कसं तरी कोण घेनू मागेल रक्षण करता म्हणून गोत्तस. हांव कसं करना. उठू तुवें करचें. तुजी करा. देव ताका देवा भंय न्ही. देव तागेल भावना मागेल बद्दल कशी आसा म्हणून टेस्ट करचे कितें तो थंय गेल्लो उरता. तो कसन म्हणटा ना फाल्यां हांव युद्ध करता, फाल्यां हांव हे ब्रह्मास्त्र काडटा, ते कसने उलयलें ना अर्जुनान. फाल्यां हांव हे पराक्रम दाखय कसने ताण. तूं वच न्ही. ताण उठू तुगेल वेर घाले. तागेल वेर घेतिल ना. हांव म्हणून बशिल्ला. आतां उठू तुवें करचें. तुगे कडच्यान जावचें आनी तुवें रक्षण करचें. हे भावन आशिल्लें. तेन्ना कळ्ळें कृष्णाक हाका म्हाजेर विश्वास आसा. कृष्णाक तेन्ना कळ्ळें की अर्जुन फायच युद्धाक म्हाजेर विश्वास करून बशिल्लो आसा. केन्ना तो म्हागेल विश्वास करून बसला. हांव भीष्म न्ही. तागेल पितामह आसल्यार वैकेच हांव अर्जुनाल रक्षण करचें म्हागेल एक सामर्थ्य आसा. तेतकून असल एक दृढ भक्ती हे पांडवाले तांगेल वेर आशिल्ले. किंतु आमगेल कशें की म्हळ्यार आमी करताची किंतु आमगेल थोडे विळंब जाता. विळंब म्हळ्यार फॉर एन एग्जाम्पल दोन एक सिच्युएशन घेया. एक सायड तुमगेल नातवाक 102 डिग्री ताप जाले. 102 डिग्री ताप जाले. तुमगेल फॅमिली डॉक्टर ना. तेन्नाची तुम्ही नित्य पूजन करचे. एक फोटो सकल पडता म्हण लेका ग्लास आनी फुटता. आता कोणाक महत्व दिता तुम्ही? 102 डिग्री ताप येईल ना तू एक असा ताका महत्व दिता की ते फोटो पडले ह्या करताची. युजली कसन जात की म्हळ्यार पहिले त्या चरडाक वचून घेनो फॅमिली डॉक्टर ना. एक डॉक्टर वचून घेनो पहिले एक इंजेक्शन करून दिवन येवे. फोटो आम्ही कडेर सम्मुख कराया म्हणून आमगेल युजली अशी जाता. फोटो आम्ही काण घेनो पहिले काण दवरताची
कडेर फोटो फ्रेम करून कडेर आम्ही वणतीर लायताचे 102 डिग्री आणि 1-2 डिग्री ताप येव म्हणून सोडतावे तुम्ही आणि 1-2 डिग्री ताप येव सहन करतो तो पहिले हांव फोटो वचून घेन समो करून घेन वणतीर लावून कडेर ता खोरता म्हळ्यार कसन जाता नात तुमगेल्या हातांत उरना त्यातून तुम्ही फर्स्ट कसन खंय वता तुम्ही पहिले नातवाक घेऊन वचून फॅमिली डॉक्टर ना जाल्यार वैकेच खंयचे डॉक्टर मेळटा फर्स्ट एड दिवन घेन येताची कडेर तुम्ही सेकंड कसन करताची कडेर फोटो आणि हे करून घेन धुवून घेन पुसून घेन तुम्ही जाय असल सिच्युएशन आयिल तेन्ना आमी कोणा चूज करताची आमी फॅमिलीक चूज करताचे आपल्या लोकांक चूज करताचे म्हणजे कितलेही आमी प्रयत्न केले री सायकोलॉजिकल वायज आमी घरचे गेल्यार आमगेर थंयची वता आमी कितलेही प्रयत्न केले री कडेर तुम्ही सांगेत 2 लोक असल्यार एकलो त्या करता एकलो ताका पेटयता म्हणून सांगताल तुम्ही तुमगेले एक वेगळे वाट आसा सांगचे का किंतु सांगले एक तात्पर्य विषय जावन सांगले की आमगेल हंतू कसं नसके म्हळ्यार मिश्र आमगेल भक्तीन तू मिश्र भावन आसा किंतु तांगेल भक्तीन तू मिश्र भावन नाशिल्ले आता मी इतल्यांनी करताची सकाळी देवा पूज करताची संध्यावंदन करताची गायत्री जप करताची कोणाल कितीर करताची तुमगेल कितीर करा गायत्री जप केल्यार कोणाक फायदो जाता तुमकां फायदो जाता देवा नमस्कार केल्यार तुमकां फायदो जाता स्तोत्र पाठ केल्यार तुमकां फायदो जाता देवाक कसन फायदो जाता देवाक कसन मेळ्ळें जन्म दिल्ले ताणें पोषण करतालो तो दितालो तो किंतु तुम्ही कसन करताची फायदो परतून तुमकां तर देवाक कसन देवाक काही ना त्यातकून तुम्ही देवाल बद्दल चिंतन करना जाल्यार देवाक नुकसान ना तुम्ही देवाल चिंतन करना जाल्यार देवाक नुकसान ना किंतु करना जाल्यार नुकसान कोणाक स्वताक येते तशीच तुम्ही देवाले स्तोत्र पाठ केल्यार देवाक वैके फायदो ना फायदो कोणाक फायदो वैके तुकाची नुकसान वैके देवाक ना फायदो वैकेच देवाक ना म्हणजे देव नुकसान वैके घेताना फायदो वैके घेताना किंतु भक्ताले रक्षण करता कित्याक हे जर तुम्ही आलोचन करा तुम्ही वत्ताची प्रार्थना करताची कसम प्रार्थना मागेल चौडुवां बर जावका मागेल फॅक्टरीचे बर जावका मागेल्या धंद्यांत बर जावका मागेले हॅक जावका चौडुवां लग्न जावका संतती जावका उठू तुमगेले बद्दल विचारता देवा बद्दल कसं विचारले वचून घेन केन्ना तरी देवा तू कशी आसा शिवमोगाची थंडी आरंभ जाले शिवमोगांत आतां वातावरण बदलत आसा देवा कोविड जाल्लो आसा केन्ना तरी विचारले हांवें केन्ना तरी परिकल्पना तरी आयले हांवें केन्ना तरी विचारले हांवें एक दिवस वैके विचारना मुसगूड घालून घेवन आमी न्हिदता विना देवाक आमी कशें करचें वचनाचें कित्याक आमकां ती भावन ना तसले एक मोटिवेटेड भावन आमगे मनांत जागृत ना किंतु पांडवाल तशी न्ही गोत असल्यार वैकेची परतून विचारता आशिल्ले देवाक कसने म्हळ्यार कितलेही देवाला एक शक्ती असल्यार वैके परतून विचारता आशिल्ले मागेल देव कशी आसा कोणे तरी नारद मुनी आनी आयले री हांव द्वारकेंतल्यान आयले म्हळ्यार तेन्ना विचारच कसन की म्हळ्यार मागेलो कृष्ण कशें आसा मागेल कृष्ण दुर्योधना लेगीत म्हळ्यार अरे तुगेल कृष्ण कशें आसा रे म्हणटा तो नारदा विचारता म्हणटा तुगेल कृष्ण म्हळ्यार ताका कृष्ण न्ही वे ताका कृष्ण लागना कित्याक म्हळ्यार तागेल भावन ना किंतु पांडवाल विचारतना स्टायल कशी की म्हळ्यार आमगेल कृष्ण कशी आसा आरोग्यवंत जावन तागेल आरोग्य कसन जाता जो सर्व लोकांकच आरोग्य प्रदान करता तागेल आरोग्याक कसन जाता कसने जायना किंतु विचारचे तसले एक भावन आसा देवा तुगेल आरोग्य कशी आसा तुका उठू सौख्य आस की कितें एक ती भावन ते विचारचे आता देवाक वतना वे तुमकां कसन कश्ट आसा कसन जाता आसा देवाक उठूगत आसा तुमकां कसन घडता आसा किंतु तरीही तुम्ही प्रार्थना करता ती एक पद्दती औसुक गोत आसा औसुक चरडाक केन्ना घावल का म्हणून गोत आसा पोटा भूक केन्ना लागता म्हणून गोत आसा किंतु चरड रडत पळय
तेन्ना धावन वचून घेवन घातला हा आतां चेरडाक पोट्टा भूक लागल्या म्हणून न्हू हांव धावन वता ते चेरडाक गोतनावे ना हांव गोतना हा मागेल चेरडाक केन हांव गोत आसा तो प्रार्थना करो तो केन रडता तेन खरें जावन घेवन ताका पोट्टा भूक लागील उरता म्हाका गोत आसा ताका 1.5 घंटे जाले पोट्टा भूक लागले किंतु तो केन रडचे आरंभ करता तेन खरें ताका पोट्टा भूक तशीच ही देव वैकेची हाका गोत आसा कश्ट आसा तो प्रार्थना करो कसन म्हणून तो तागेल प्रार्थना करो कडेर हांव ताका अनुग्रह करता म्हळ्यार अशी देव प्रत्येक हातूंत एक 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 नियमावळी घालून घेवन दवरलेली आसा त्या निमित्तान आमी देवाचेर जावो म्हालगड्या विशयात जावो ना खंयचेय गुरू हांत विशयात जावो तुमगेले कुटुंबाचे कोणे म्हालगड्यान सांग पयलीं कसन करता म्हळ्यार विश्वास करून घेवन मुखार सरका मुखाविल विशय कडेर पळोवका पयलीं तांणी एक कसन शब्द दिले ताजेर आमी विश्वास करून घेवन आमी मुखार सुका तुमकां गोत आसा महाभारत युद्धांत कृष्णान कसन सांगलें पळया अर्जुनान करत गेलो उपदेश दिले नंतर ऍक्च्युली सारथी अर्जुनाल सारथी अर्जुन तागेलो सारथी अशी जाल्ल्यार वैकेची तुम्ही कसं म्हणून आपयतात ताका पार्थ सारथी ताका निंद जायनावे तुम्ही कोणाला सारथी म्हणता सा म्हाका तागेल सारथी म्हणतावे तुम्ही हा तुमकां कशी दिसता दर कोणे तरी तुमचे आता ताका माखन चोर बेण्णे कद्दावा म्हणून तुम्ही सांगताची हा ताका कशी दिसताले तू लोणी चोरतालो म्हणून देवाले वचून प्रार्थना करतावे हा तरी तो ग्रहण करता तुम्ही त्याची म्हणता न्ही बेण्णे व कद्दी दवा म्हणून तुम्ही सांगता न्ही भजन न्ही या नावे हा इतली निंदा करून न्हू तुम्ही सांगल्यार वय की त्या तागेल स्तुती जाता त्यातून ताका निंदा स्तुती म्हणून सांगितलं जर आमकां सांगल्यार नीनू इदू कद्दवा म्हणून सांगलें म्हळ्यार आमकां कसं येता आमकां कोप येता तूं म्हाका चोर म्हणटा म्हळ्यार तुजेर कंप्लेंट घालता मानहानी केस घालता म्हाका चोर म्हणटा तूं राब तुका म्हणून न्हू आमी धांवन वताचे किंतु देवाक बेण्णे कद्दवा म्हळ्यार म्हाका बेण्णे कद्दवा म्हळ्यार तो येतवे या ना कितें की म्हळ्यार तुमी पार्थ सारथी म्हणा तुम्ही ना जाल्यार नवनीत चोर म्हणा ते ताका स्तुती जाता विना ताका निंदा जायना तेतून ताका निंदा स्तुती म्हणून पण निंदा करून घेवन वैके ताका स्तुती केल्यार वैकेच अनुग्रह करता देव आणि आम्ही 4 बरे होगली केल्यार वैके तो आमकां सोडना आम्ही कसने तरी करचे गेल्यार तेतून एक हे आसा एक ಭಜನೆचे एक हे आसा ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಈ ಜನರ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಬಲು ಕಷ್ಟ म्हणून सांगता ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಈ ನರರ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಬಲು ಕಷ್ಟ कसले कष्ट की म्हळ्यार एकलो कोण की ध्यान करचेक बशिलो ध्यान करचेक बशिलतना देवाक गोत आसा हो मागेले हाजी कितें हे करता आसा किंतु वाटेर हेवटू हे फॅशन शो रे म्हणून न्हू सांगता हेवटू फॅशन शो रे अशीची बसया म्हणून कोण की आनी एक त्या भजनांत उठू सांगेल उरता की तो ध्यान करता जाल्यार वैकेची तो मनुष्य कोण वता तो वैकेची ताका कसन ना जे कसन एक शब्द दिवन वता हे उठू दाखूच कितें करता आसतो आनी 2 मिनटान दोळ पळयत बसता अशी म्हणून न्हू ताका सवत उरता नरर ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು बलू कष्ट कोणे ना जाल्यार कोणे तरी येवन घेनास पळय कितलेही देवाल बद्दल बरे करत असल्यार वैकेची हे उठूची शो तागेले हे उठू ताणे जावका म्हणून करचे ताणे हे उठू तागेले अशी तशी म्हणून सांगता देवा कशी तरी मेच्चुसूचे जाता किंतु लोकांक मेच्चुसूचेच पळय भारी कष्ट कितें की म्हळ्यार तो कसन ना जाल्यार कसने तरी तांतू त्रुटी काडत उरता आतां पळया राम प्रतिश्ठ जाता असल्यार वैकेची एकल्याला ना एक ना जाल्यार एक कमेंट येता ते हाजी कितें केल्ले ते ताजी कितें केले ते कसकी फायद करचे गेले तो तागेल राम के हो हागेल राम के हो आनेकल्याल राम के रामाक गोळा हांव कोणाल राम म्हणून म्हाका गोतना राम कन्फ्यूज जावन घेवन वता हांव कोणाल राम उट्टू लोक तांगेल तांगेल राम म्हणटा सच बट हांव कोणाल राम म्हणून म्हाका कळता ना म्हळ्यार इतले म्हळ्यार तेची सांगली
नरर मेच्चुसु 140 crores इंडियन्सांक मेच्चुसूचे भारी कष्ट एक विषय उट्टू लोकांक संतुष्ट मेळना कित्याक म्हण कसन ना जाल्यार कुहक काडताचे देखून देवा कशी तरी संतुष्टीत करेत लोकांक मात्र संतुष्टीत करचे जायना कसं करा कसं ना जे कसं काडचेच हे लोकाची रूढी हे लोक रूढी जावन गेले आसा त्यातून आम्ही कोणाले आयकनाशीची कसने विचार करनाशीची ताक मात्र पळोवन घेवन तागेल वेर एकाग्र चित्त जावन घेवन तागेल पायाची भक्ती केले म्हळ्यार ताजेकिंत व्हड सुख ताजेकिंत व्हड समाधान ताजेकिंत व्हड वैभव आमकां आनी कसनेही ना आणि तसल अवकाशू तुमकां देवान अनुग्रह केला तुमगेल व्यंकटरमण तुमगेल येद्राक येवन घेवन बशिल्लो आसा आनी खंय न्ही तुमगेल येद्राक येवन बशिल्लो आसा तुम्ही मात्र येवन घेवन ताका दोळ भोवन पळयल्यार पुरो बाकी उठूक कार्य तो करून घेवन दिता असल अवकाश उठू लोकांक मेळना तुमकां मनुष्य जन्म जावन हांगा गाय वैके येता हांगा किमूस वैके येता किंतु तो कोण बसला कसले बसला कसन करका तांकां गोत ना किंतु आमकां गोत आसा आमकां कसन करका कित करका हे आमकां गोत आसा तसल मनुष्य जन्म देवान आमकां अनुग्रह केले आनी तूं आयच्या दिवसाक शिमोगा गांवचे जनांनी अत्यंत श्रद्धा भक्तीपूर्वक जावन तुम्ही स्वागत केले बद्दल आम्ही पुनः संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडोवो तुमगेले उद्योग व्यवसायांतू तुमगेले घरांतू तशीच आमगेले शिमोगा पेंटेंतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल कडेताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. दैदूरनो परगावचे स्वाम्याला एक पलमंत्र असे घेऊ का म्हणून निमून घेता ते प्रथम सागरचे ಹೊಸನಗರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಿಪ್ಪರ್ಪೇಟೆ आणि आम्ही शिमोगा बांधव सकड प्रसाद भोजन वसका म्हणून निमून घेता स्वाम्याला आज्ञा सकड प्रसाद भोजन वचत हा देवाला आरती जात कुठले प्रसाद भोजन वचत मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राकर गोकर्ण मठाचे जय जय गुरु महाराज की नारायण व्यास व्यंकटेशाक मंगल वासुदेव हरि मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल श्री हरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्यमुख महानर्षिक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक आरती गरुड शेष रुद्राधिकांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम
हॅलो हॅलो हां ಯೂತ್ ಆಫ್ GSV ಸರ್ವ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವ ಮಂದಿರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ हंगाचे महिला मंडळीदाकून उलयता आसात. आज ही प्रथम भारी विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आमगेले शिवमोगा पेंटेक आगमन केलेलं आसा. ते संतोषा खातीर आमी एक भारी एक मेरवणीक अशे कडेन केलेले. एक कसने वागा वेसू कड़े डोळ्ळू कोणिता वीरगासे आणि चंडे अशी आणि बैलमनशेले एक चंद्रीतीर एक मेरवणीगे सर्व जनन एक समवस्त्र धरसून आम्ही चंद्रीतीर सोमेलेद्रक मेरवणीगे भागवहिसून भारी संतोष जाला मनाक. असले एक भव्य कार्यक्रम आज जाता म्हणून आमकां मनान नाशिल्लें. तशी भारी चंद्रीतीर आमी सकड स्वाम्याक स्वागत केलेलें आसा. अशी आनी 6 दीस स्वामी आमगेलो उट्टाश ते वेळार बृहती सहस्र म्हणजे एक हे होम आणि सामूहिक सत्यनारायण व्रत अशी सुमार सकड धार्मिक आचरणे तशी सांस्कृतिक आचरणे सकड आम्ही दवर घेतलेलं आसा. ते सर्व कार्य स्वाम्याला अनुग्रह निमित्त आणि आमगे लक्ष्मी वेंकटरमणाला अनुग्रह निमित्त सांग रितीर जेवका म्हणून एक निमगून येता ती तशी आमगेल हे कार्यक्रम सदा तुम्ही पळोवेत म्हणून एक आमगेले एक अपेक्षा. तशी आम्ही महिला मंडळ हांगा बारी चंद्रीतीर काम करता आसात. आम्ही प्रति म्हळ्यार देवाल कार्यक्रम चंद्रीतीर जेवका म्हणचे खातीर एक दिसाक एक तंड म्हणून आम्ही कोण येतलो. ಒಟ್ಟು एक 7 दिसाक सुमार 70 जन आम्ही महिला मंडळी सदस्य आसात. प्रति दीस 10 जन शेअर करून घेऊन प्रति दीस देवाला सेवा सुप्रभात दाखवून दनपार पूजा आणि रात्री पूजा सर्व सेवा चंद्रीतीर करून चलोवन घेवन आयला सी. तशीच आम्ही मने मने भजनेवरे घर घर भजन करता म्हणून एक संकल्प करून त्यावरेने चंद्रीतीर महिला मंडळ आणि कमिटीचे एक सहाय आमकां प्रति एक कार्यक्रमांत कमिटीचे मस्त सहाय केलेलं आसा. आमी कसले एक समाज एक वगूडून खंयचे कार्यक्रम करता म्हणून आमी एक निर्धार घेतले री ताका पूर्ण सहाय आमगेल कमिटीच्यान दिले. आयचे आत्ता आमगेले अध्यक्ष जावन भास्करजी कामत आसा ती. तशी सेक्रेटरी जावन सदानंद नायक मामू. तशी महिला मंडळ अध्यक्ष जावन अनिता नायक. सेक्रेटरी जावन संतृप्ती नायक आसा ती. सर्व जन मेळून चंद्रीतीर कार्यक्रम आमी करता आसा ती. सगळे समाजाक मादरी जावत असेल कार्यक्रम शिवमोगा पेंटेन जाता म्हळ्यार दुसरें उत्तर ना. सर्वांकय धन्यवाद. विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो सद्वि आज शिमगा गौडसार समाजाचे एक इतिहासांतूच एक नवे पूट ओपन केला म्हणजे कसं म्हळ्यार परमपूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामीजीन एक तीर्थळी कॅम्प करून शिमगा येवन घेवन हांगा तांणी 29 तरान हांगा कॅम्प करता आसा ती सकल धार्मिक कार्यक्रम आमगेले ಅಂತೂ ಚೊಲ್ಚೆ ಆಸ म्हळ्यार आमगेले समाजांतू सुमार दिसतले स्वाम्यान याद नासलेले आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान फुडले स्वामी विद्याधीश स्वामी आयले विद्याधीश स्वामी आतां फर्स्ट टायम तांणी येता आसूचे एक
भारी एक संभ्रमारे आम्ही एक कार्यक्रम करता आसती कार्यक्रमाक एक सगळ्याची शिमगाचे पुरा ಒಟ್ಟು जावन एक कार्यक्रम आम्ही करता आसती कार्यक्रम सगळ्याची शिमगाचे कोणेही तांतू मागशी म्हणून पुरो जणे एक ಒಟ್ಟು जावन एक कार्यक्रम करता आसती कोकण मठाचे विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद ಒಡೆಯ समुदाय एक सदाकाल शिमगा गौडसाचो समाज ಒಟ್ಟು एक संबंध आमकां आसका म्हणून समाजागी निमूर्गे ताची म्हगेले दोन उत्तर समाप्त करता. विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की विद्याधिराज स्वामी तीर्थ स्वामी महाराज की जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज. सद्विद्येयो योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या. सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभप्रिय भक्त. सगळ्यांक नमस्कार. देवाक गुरुक नमस्कार करताची आमगेले एक दोन उत्तर म्हळ्यार स्वामी आमगेले म्हटल्यार स्वामी म्हणकूळ आमकां मस्त भक्ती येता ना जाल्यार सादारण घरा आमगेल्या गांवांत येताना स्वाम्याक संभ्रमारी आमी आगमन आज केले बारीक हुशेरी स्वाम्याक आमी संभ्रमारी आपण हाडलें मेरवणीक केली मागीर स्वाम्यान आमकां म्हळ्यार मनुष्य जन्म कसो येवका मनुष्य जन्म आई निमित्तच आमी मुखारी सादी जाता आमकां मुखारी आमगेले आमी मोक्षा वचचे साध्य मनुष्य जन्म मात्र म्हूण सांगून स्वाम्यान आतां सांगलें आमकां आनी आमकां आमी मुखार वचका जाल्यार आमकां कोणी तो एक स्क्रिप्ट जावका म्हळ्यार कशी करता तुमी म्हूण सांगचें का आमकां स्वामी जावका तुमी कशी वचका चलका म्हूण सांगिल्लें आतां भगवद्गीता आसा तुमी तांतूच हें करून करका म्हूण सांगून अशें सांगलें तशी आमकां आमगे समाजाक मुखार सून वचेक समाजा अभिवृद्धीक आनी प्रति एक कार्यक्रमांत आमी समजावन वचेक आमकां स्वाम्यालें मार्गदर्शन जावका असो आमकां स्वामी मेळ्ळेल्याका आमी भारी आभार जावन आसा ती. नमस्कार. विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः. होय
एक 85 वर्षाचे एक आमगेले होराट आणि एक राष्ट्रभक्ती प्रेम पुरा हाक एक उत्तर म्हळ्यारी रमणैसैश्य राम हा म्हळ्यारी रमणीसबल्ल राम म्हणतात राम म्हळ्यारी पुरा आमगेले जाती धर्म मत आणि पुरा आमगेले देवू म्हणजे एक भावनेचे प्रतिनिधी कोण म्हळ्यारी राम तसले रामाले राम लल्लाले काली प्रतिष्ठापने हे सुसंदर बारी हे पर्व कालारी आमगेले समाजाचे आराध्य देव मूल राम वीर विठ्ठल देव गोकर्ण परतगाळी मठाधीशाचे आराध्य देव प्रप्रथम दावनो प्रतिष्ठापने धर्मगिरी शिवमोगा पेंट येवचे आमके एक महत्व एक खुशी विषय म्हणाव खुश पावत म्हण सांगचे एक मस्त खुश पावतास तशीची श्री श्री विद्याधीश स्वाम्याले प्रथम शिवमोगा नगराक येवचे सुंदर बारी आम्ही शिवमोगा पेंट्याचे मस्त कसले सांगतास म्हळ्यारी खंय गेल्यारी आत्ता दिवस युवक मंडळी मुखारी येताना म्हण एक आम्ही पुराकडे एक ऐकत आसच जाल्यार आयचे एक राजबीदी उत्सव पळयल्यारी मिनिमम युवक मित्रान पूरा ಒಟ್ಟು जावन हे एक राजबीदी उत्सव अत्यंत यशस्वी उत्सव केला हाक पूरा लोक आमगेले युवक मंडळी साक्षीभूत जाला तशी आमगेले पूरा JSP समाजाचे आणि वागेश्वरी महिला मंडळीचे आणि हांव मुख्य ह्या संदर्भारी संपूर्ण कमिटेक हांव अभिनंदने आणि धन्यवाद सांगतास कल एक सांगतास म्हळ्यारी एक प्राचीन अलंकार शास्त्रांत एक नगरे शतद्वारा नगरे कुंडलाकृती प्रवेशंतु महद्वारम काकहारितु पट्टण म्हळ्यारी एक नगर म्हळ्यारी एक नगर तक्क शतद्वार म्हळ्यार 100 वाट म्हळ्यार डोर आसता जाल्यारी प्रवेशंतु महाद्वारा म्हणतात पुरा लोक शंभर डोर असताना नाही वाट असताना पुरा लोक ಒಟ್ಟು जावन प्रवेशंतु महाद्वार म्हळ्यार एका वाटेर गेल्यारी विजय प्राप्ती दत्ता म्हणजे आयचे एक आमगेले एक अद्दुरी कार्यक्रम एक साक्षीभूत म्हण सांगचेक हांव खुश पावतास तशीची आयचे एक राजविधी उत्सवाक संपूर्ण स्वाम्याल अनुग्रह वीर विठ्ठल देवाले एक कृपे आणि शिवमोगा पेंटाचे उल्लोची देव म्हळ्यार आमगेले वेंकटरमण हांगा JSP समाज नैशी संपूर्ण हिंदू समाज येवन हांगा एक देवालगी एक प्रार्थना करची देव आमगेल देव तसले एक उल्लोचे वेंकटरमण येद्रा काज आमी एक अभूतपूर्व कार्यक्रम केल्लो ताका सहकार दिलो पुरा लोकांक आमी अनंत अनंत धन्यवाद सांगतास जय श्रीराम जय श्रीराम ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಯುಕ್ತಿಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ आमगेले आराध्य देव वेंकटरमण उडगास करताची आज हांगा आगमन जालेले आमगेले विद्याधीश स्वाम्याले उडगास करताची आयची दिसा आमकां भारी एक चांग दिवस म्हणून लेखते इत्या म्हणून सांगल्यार आमगेले शिवमोगाक फर्स्ट टायम त्यांनी पिठार आयले नंतर शिवमोगा येवचें जाल्यार मी ते आमकां मस्त एक चांग एक जावचें म्हणून आशा करता ते आनी शिवमोगाक आमकां भारी एक नमुने फूड देखून आमगेले स्वाम्यान येवचे म्हणून आमी राखता आशिल्ले हे दिवसान आमकां मस्त एक आमगे स्वाम्यान जेवो इवन श्रीरामाले वीर विठ्ठल जेवो चंदार आमगेले जाल्ले विशय भारी एक चंद आसता जाल्ले मी ते आमगेले एक म्हत्वाचे एक आश म्हणून दिसता आमकां एक भारी एक खूश जाला आज दिसांक चंदेक जेवो म्हणून पुर्ती शिवमोगा पेंट्याक एक चांग जेवो म्हणून आज निमित्ते हांव वेंकटरमणाल जेवो वीर विठ्ठल जेवो आराधना करताची बरी खुश करता थँक्यू ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ
ಸದಾ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆವ ಮುನೀಂದ್ರ ಸದಾ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆವ ಮುನೀಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಂದ ತೀರ್ಥ ಸುತ ವರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ನಾದ ವೇದರತ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ನಾದ ವೇದರತ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ಮೋದ ವಿಠಲನ ದಯತಿ ಗಣಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೋ ಯೋಗಿವರ್ಯ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೋ 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 ಯೋಗಿವರ್ಯ 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 ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ विद्याधिराज तीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ
ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು गौड सारस समाजाचे विशेष म्हणले एक दिवस परमपूज्य स्वाम्याले एक दिव्य उपस्थिती हांगा जावका म्हण खातीर अनेक दिवसांची आमगेली विनंती आशिल्ली. तसले ते विनंती स्वाम्यान स्वीकार करून आयज दिवसान तो गोकर्ण मठाधीश विद्याधीश स्वामी हांगा आयिल्लो आसाची. तसले एक भारी भव्य दिवस तशीच आमी फाल्यां दिवसान तो एक लोक कल्याणार्थ की ना समाज एक बरेपण जावका की नाजाल्यार विशेष देव सान्निध्य वाडका म्हण खातीर लक्ष्मी सहित सत्यनारायण सामूहिक सत्यनारायण पूजा विधान फाल्यां दिवसा परान दिवसान तो बृहती सहस्रनाम आमगेले एक मध्व परंपरेंतूची विशेष म्हणून सांगिल्लें तसले एक बृहती सहस्रनाम विधान तशीच फाल्यां दिवसा परान दिवसान तो शतकलशाभिषेक देव सान्निध्य वाडका म्हण खातीर स्वामी आतां शतकलशाभिषेक आनी जी विशेष जावन आमगेले एक ब्रह्मत्व म्हळ्यार द्विजत्व प्राप्त जावका सर्व समाज बांधव म्हण खातीर गायत्री पुरस्चरण हवन विधान हे सर्व दवरलें आसा. अनेक समाज बांधव हांगा येवंक येनो ताजी एक विशेष ती सेवा देवा की गुरू चरणारविंदान पावच आसाची सर्वांक ताजे निमित्तान भर जावका म्हणून आमी देवाले प्रार्थना की आतां स्वाम्याक वचून फाल्यां सर्वांक उपस्थित उरका म्हण निमून घेतिल्लो आसा. तशें स्वाम्यान वरी आशिर्वाद करला बरे रितीन हें घडका बरे रितीन जावका म्हण स्वाम्यान आशिर्वाद दिल्लो आसा. सर्व समाज बांधवांक देव वेंकटरमण शशी रामदेव वीर विठ्ठल बर कर म्हणून निमून घेता. ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುಬರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತು. नमस्कार हांव जगदीश कामत म्हणून हांव शिमोगांत तो 43 वर्सां साकून आसा. स्वाम्याल कार्यक्रम इतले विजृंभणेन जाल्ले फस्ट टायम हांव पळयता हांगा. स्वाम्यांक समेत बारी खुशी जाला आमकांय खुशी जाल्ले. चंदायार आनी 5 दिवस कार्यक्रम पळोवच्याक बारी उत्सूक जावन आसा ती संतोश जाले. तूं नाका तूं सांगना. ಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು. जय श्रीराम. हांव भारती कामत म्हणून हांगा आतां एक 3 वर्सां तकून महिला मंडळींत एक सदस्य जावन आसा.
एनी टायम आमगेलें हांगा भजन पुरा चलता आसता बट स्वामी येयली म्हणटा आमकां मस्त खुशी जावन एक म्हयन्या देखून आमी पुरा प्रिपरेशन पुरा करता आशिल्लीं ती आतां आनी फाय देखून आनी 5 दीस एनी टायम आमकां काम आसता हांगा आनी केन्नाय आमी हांगा स्वयंसेवक जावन काम करता ती स्वाम्याक मस्त खुशी जाल्या स्वाम्याक मस्त खुशी जाला आनीक तांगेले आमकां आनी अनुग्रह मेळ म्हणून हांव मागून घेता ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ हांव भास्कर कामत उलयता सर सगळ्यांक नमस्कार विद्याधीश स्वामीले एक आगमन शिवमोग्गा जिल्ह्याचे शिवमोग्गा पेंटेचे पुरो जनक मस्त खुशी ताजे शिवमोग्गा जिल्ह्याचे पुरो जन येवन आमकां सहकार दिवन हे उत्सवार भागवशिल्ल्याक म्हाका बारी खुशी जाता सर सगळ्यांक सागरचे आनी आमगे जिल्हे तकून आयिल्ली पुरो समाज बांधवांक हांव आमगेल्या समाजा परदावन एक धन्यवाद सांगच्याक हांव इच्छ पावता ताजे स्वाम्यान तेंगेले आशिर्वचन सांगिल्लें म्हणके 24/01/24 तेंगेले 24 पीठा 24ನೇ पीठाधिपति फस्ट टायम 24ನೇ तारीख आयले बारी अत्यंत आमकां बारी एक खुशी विचार ते स्वाम्याले तोंडांत आयलें तेंतू आमगे सकड समाज बांधव शिवमोग्गाच्यांक अत्यंत खुश जाला म्हूण सांगच्याक हांव इच्छ पावता खरें म्हळ्यार विद्याधीश स्वामी फस्ट टायम आमगे थंय हांगा शिवमोग्गा येवचें आमी आमगेले शक्ती मिरून आमगेले युवक मंडळी चेडू आनी पुरो जनांनी तांकां एक धन्यवाद सांगच्याक इच्छ पावता कारण म्हळ्यार बारी चंदायरी प्रोसेशन उत्सव केला तांकां आनी आमगेले महिला मंडळीच्याक तांतू वागेश्वरी महिला मंडळी अत्यंत चंद करून तांगेले भजनकी आनी आमगेले उत्सवार भाग घेतलींची सकड समाज बांधव शिवमोग्गाचे सकड समाज कोण कोण आमगेले हे कार्यक्रमांत भागवशिल्ले तांकां सगळ्यांक आमगेले कमिटी परदावन आनी शिवमोग्गा समाजा परदावन हांव तांकां धन्यवाद सांगताची सगळ्यांक देव आनी स्वाम्याले आशिर्वाद मेळो म्हणून निमून म्हगेले 2 उतर रबेता वर्धना पापहरण बंध कळेओ इंदिरा कांता कामित फल कमलानाथ दारि तोर द्वारकानाथ विद्येय विद्याधिराज बुद्धि विद्याधीशा बंध कळेओ इंदिरा कांता कामित फल कमलानाथ दारि तोर द्वारकानाथ विद्येय विद्याधिराज मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राकर गोकर्ण मठाचे उपास्य देहांत नारायण
श्रीहरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्यमुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारती गरुड शेष रुद्राधिकांत मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम मंगल सौपर्णी वारुणी गौरींक मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मरुदक्ष बृहस्पतींक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः मग स्वामी नैलल मस्त खुशी झाले थँक यू मंगल गंगेक बुध शनीक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम